पिताचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावे सर्वस्पोर तुमचे सोफी आसूं. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता पयले इंटेन्सांव आत्म्यांक जुजे आनी लेनोर रापोज हेंच्या भावां भयणां खातीर. जाल्यार दुसरे इंटेन्सांव 7 दिसांचो उगडास करून आत्म्याक कारिदाद आनी सेत सिल्वेर ह्या आमच्या भावा खातीर. देवान तांची काकलूत करून सासणीक विसव तांकां फावो करूंक तांचे खातीर मागुया. 2 दिसां निमतान आयच्या दिसाक आमी मागता एग्नेस रापोज, डेझी वाज, सिएना फेर्नांडीस, सालू फेर्नांडीस. देवान तांचेर आनी तांचे बरोबर दुसरी आमची भावां भयणां जो आपलो 2 दीस मनयतात, काजराचे वरोस मनयतात, तांचेर सगळ्यांचेर आपलो शुभ आशिर्वाद घालूंक हे मिसाचे भेटेंत मागुया. पवित्र भेट देवाक मानता तसली जावंक आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवन देवा लागीं आनी एकामेका लागीं पातकांची बोगसण मागुया. हांव पातकी सर्पत्वेदार देवाक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच आंकवार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्वपदवेदा देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. महिमा देवाक उंचर्गी आनी शांतीताच्या इश्टांक संवसारी सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सर्पत्वेदार देवा बाबा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता. तुज्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वाकाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्यास पुता सोम्या देवा देवाची शेळी तूं संवसाराचे पाप काटाय आमची काकलूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाची महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थया. जे कितें आमी मागूंक आयल्या ती आमची मागणी आनी गोरस ओगेपणान बापा मुखार दवरुया. खेरीत भशेन कोविड-19 ही पिडे खातीर मागुया. जायते आमची भावां भयणां सोंसतात, कश्टावतात, ही पिडेक बोली पडलेली आसात. जायत्यो आडखळी, जायते प्रश्न, जायते जिवितांत वयर सकयल जाला. जायत्यो सवलत्यो सोंपेपणां ही पिडेक लागून घडये मेळना. जायतीं जाणां मोगान आपुरबायेन तांची सेवा करतात. देवान राखची, सांबाळची, पेकोणेचो हात लावचो. ही महामारी देवान पयस करची. उमोलीक रोगतान आपल्या जिसून धुवन काडची. सर्वेस्परा कोनवड्या बापा जेजू खातीर आपलें रोगोत वारोयलें त्या तुज्या दोन दुतां भाग्यवंत फिलिपाची आनी जाकोबाची आज आमी परब समरमता. तांच्या मागण्यांक कान दी आनी तुज्या पुताच्या कोश्टा मरणांत आनी पुनर्जिवनपणांत आमकांय वांटो दी.
अशें तुका रूप रूप पळयोवन सासणाक दादोशी जावंक आमकां फावो कर. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सव्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवड चलयता सासणाच्या सासणाक आमेन. भाग्यवंत पावलून कोरिंतकारांक बरयलेले पयले चिटी वेले वाचप. बाबा भयणीनो, हांवें तुमकां पोरगूट केला, तुमी मानून घेतला आनी थीर भावार्थान सांबाळटात ते शुभ वर्तमानांचो तुमकां आतां उगडास करता. हांवें तुमकां तें पोरगूट केलां तशेंच तें तुमी सांबाळशात जाल्यार ताचे वरवीं तुमचें थारोण जातलें, नाजाल्यार तुमचो भावार्थ निर्फोळ. बरें तर पयले सुवातेर हांवें शिकून घेतल्या तीच तुमकांय हांवें दिल्या. म्हणजे पवित्र पुस्तका प्रमाणे क्रिस्त आमच्या पातकां पासत मेलो, ताका निकिपलो, पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो आनी केफासाक आनी उपरांत 12 तो दिश्टी पडलो. ते उपरांत एकाच फाराक 500 अदीक बाबा भयणांक दिश्टी पडलो. हातूंतलीं जायतीं जाणां अजून जिवी आसात, थोडीं मरून गेल्यात. मागीर दिश्टी पडलो जाकोबाक आनी ते उपरांत सगल्या 2 दुतांक. सर्व शेवटी म्हाकाय दीस भरचे आदीं जल्मल्ल्याक तो दिश्टी पडलो. देवाचे उतोरें, देवाचे व्हड उपकार. हे देवाच्या उतराक आमचो जबाब शेकांचेक प्रितुमीचेर तांचो ताळो आयकूं येता. म्हणुया, शेकांचेक प्रितुमीचेर तांचो ताळो आयकूं येता. अंतोळ देवाची मोहिमा वर्णिता. मळप ताच्या हातांचें काम परगुट्टा. एक दीस दुसऱ्या दिसाक ही गजाल सांगीत आसा, एक रात दुसरे रातीक ही खबर कोडूयत आसा. म्हणुया, शेकांचेक प्रितुमीचेर तांचो ताळो आयकूं येता. उलोवप ना, उतर म्हळ्यार नाच. ताळ्यांचो आवाज आयकूंकूच येना, तरी शेकांचेक प्रितुमीचेर तांचो ताळो घासता. संवसाराच्या शिमापुऱ्यान तांचो संदेश पावता. थंय ताणें सुर्याक एक तंबू घालून दवरला. म्हणुया, शेकांचेक प्रितुमीचेर तांचो ताळो आयकूं येता. उद्गार. Sporach soi soi, sorbe sporach soi soi, sorbe sporach soi soi, sorbe sporach soi soi. सोमी म्हणटा, वाट, सोत आनी जिवीत हांवूच. फिलीप, जो कोण म्हाका पळयता तो म्हज्या बापाक पळयता. Sorbe sporach soi soi, sorbe sporach soi soi, sorbe sporach soi soi, sorbe sporach soi soi. Servespor तुमचे सोवियांसो, तुमचे सोवियांसो, जुआवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून तोमासाक म्हळे, वाट, सोत आनी जिवीत हांवूच. कोणूच बापाची वचना बगर म्हजे वरवीं. तुमकां म्हजी ओळख आसली जाल्यार म्हज्या बापाची ओळख तुमकां आसतली आसली. आतांच्यान तुमी ताका वळखतात आनी तुमी ताका देखला. फिलिपान ताका म्हळे, सायबा, आमकां बाप दाखय, इतलेंच आमकां पुरो. जेजून ताका प्रतिपाळ केलो, फिलीप, इतलो वेळ हांव तुमचे सांगाती आसा आनी आजून तुमी म्हाका ओळखूंक ना. जो कोण म्हाका पळयता तो म्हज्या बापाक पळयता.
आमकां बाप दाखय अशें तुज्यान कशें म्हणूं येता. हांव बापा सोबी आसा आनी बाप म्हजे सोबी आसा म्हूण तूं सोत मानिनाय. जीं उतरां हांव तुमकां सांगता ती हांव म्हजेच वस्तूंगी उलयना, पूण म्हजे सोबी आसा तो बाप आपलीं कर्तुत्वां करीत आसा. म्हजें सोत मानून घेयात. हांव बापा सोबी आसा आनी बाप म्हजे सोबी आसा. कर्तुत्वांक लागून तरी सोत मानात. हांव तुमकां सोत सांगता, जो कोण म्हजेर विस्वास दवरता तो हांव करता ती कर्तुत्वां आपुणूय करतलो आनी तांचे परस श्रेश्ठ कर्तुत्वां करतलो, कित्याक हांव बापाशी वेता. तुमी म्हज्या नांवान मागशात तितलें हांव करतलो आनी अशी पुता सोबे बापाक महिमा मेळटली. तुमी कितेंय म्हजे नांवी मागशात जाल्यार हांव तें करतलो. जेजू क्रिस्ताचे शिव वर्तमान हे तुका क्रिस्त. प्रितीच्या भावंभयणीनो, आज पवित्र सभा बागयोंत फिलीप आनी बागयोंत जाकोब ह्या धर्मदुतांची परब समरमता, तांचो उगडास करता. आनी खऱ्यांनीच भावंभयणी हे दोगूय धर्मदूत तांचे एक एकल्याचें आपआपलें खाशेलेपण आसा आनी हेच तांच्या खाशेलेपणाक लागून जेजून तांकां आपले धर्मदूत जावंक वेंचून काडले. हुस्कोत मनीस तरी आसतना हुस्कोतायेंत तांचें खाशेलेपण जेजू ओळखून घेता आनी आपले पाटलावदार जावंक, आपलें उतर परगटूंक, आपली बरी खबर परगटूंक तांकां वेंचून काडटा. भावंभयणीनो, बागयोंत फिलीप आमी जाणा पवित्र पुस्तकान ताची आमकां जायते कडेन खबर मेळटा. होच तो फिलीप जो ते गाडयेंतल्यान वेतल्या त्या इथियोपियेकाराक देवाचें उतर वाचता आसतना ही समजणी दिता आनी समजणी दिल्या उपरांत देवाच्या उतराची तो ताका पवित्र स्नान फावो करता. भावार्थाक वेंग मारूंक हो फिलीप ह्या इथियोपियेकाराक ओन भावार्थ्याक आदाराचो जाता, गोवाही जाता. होच तो फिलीप जाका जेजू विचारता तुमचे लागीं कितल्यो उंडे आसात, कित्याक 5,000 उदीक लोकांक जेवण दिवंक जाय आसलें तेन्ना ह्या वेळार जेजू हो प्रश्न ह्याच फिलिपाक करता. होच तो फिलीप जाका जेजूचो अनुभव मेळटा, सोडवणदार मेसियास फावो जाता. ही खुशालकाय तो अनुभवता आनी आपणें अनुभवलेली खुशालकाय आपल्याक मेळ्ळलो ह्या मेसियासाचो अनुभव तो दुसऱ्याक वांटा आनी नातानाएलाक ह्याच जेजू नाझारेतच्या जेजू सरशें हाडटा. होच तो फिलीप जाका आयच्या शुभ वर्तमानांत भावंभयणीनो आमकां मेळटा. बाप सायबा आमकां बाप दाखय, इतलेंच आमकां पुरो. हो प्रश्न, हे मागणें जेजू मुखार होच तो फिलीप करता. येताच्या मागण्याक लागून जेजू ताका आनी आमकां सगळ्यांक ही समजणी दिता आनी म्हणटा, जो कोण म्हाका पळयता तो म्हज्या बापाक पळयता. हांव आनी बाप एकूच. बापाचो आनी आपले मदीं आसलो हो एकचार ह्या फिलिपाच्या प्रश्नाक लागून आमकां आयकूंक मेळ्ळा. भावंभयणीनो, अशी सभार घोडिता फिलिपाची जेजू सरशें, जेजू विशीं आमकां आयकूंक मेळटा. खऱ्यांनीच फिलीप जेजूचो धर्मदूत, जेजूचो पाटलावदार, जाका आपले वावरा खातीर जेजू वेंचून काडटा आनी पाठयता. दुसरे वाटेन आसा बागयोन जाकोब. ताची बी थोडी भोव खबर ह्या पवित्र पुस्तकांत आमकां आयकूंक मेळटा. जाकोब धाकटो, ल्हान अशें पवित्र पुस्तक म्हणटा, कित्याक आनीक एक दुसरो जाकोब आसा, झेबेदेवाचो पूत आसा, ताचे सवें ही अंतर करूं. आनी होच हो जाकोब भावंभयणीनो हाच्या पयल्या वाचपांत आमकां आयकूंक मेळ्ळा. पुनर्जीवन जाल्लो जेजू शिसांक दिश्टी पडटा तेन्ना ह्या जाकोबाकूय बी दिश्टी पडटा म्हूण बागयोन पावलो पयल्या वाचपांत आमकां सांगता. होच तो जाकोब आपली चिटीन बरोवन ताची फामाद उतरां तो आमकां उगडास करून म्हणटा, कोरन्या वेरेंत भावार्थ मेलोलो. हीं उतरां पवित्र पुस्तकांत आपली चिटीन तो आमकां बरोवन दवरता. नेके भाशेन भावार्थाचो खोल खोडेगांठ तो परगटणार जाता. भावार्थ कोरन्या वेरें
कोरण्या वरवीं आमी दाखोवंक जाय म्हूण आमकां हो जाकोब एके भाशेन उगडास करता. खऱ्यांनीच आपणें न्हय फकत भावार्थ परगटलो, पूण ताणें खूद आपल्या जिवितांतल्यान हो भावार्थ जियेलो आनी आपल्या कोरण्या वरवीं जेजूक गोवाय दिली. आज ह्या दोन दुतांची परब समरमता आसतना तांचे अस्कोतायो आसलेल्यो, तरी आसतना अस्कोतायेंत देव जेजू तांचे बोड जाता आनी आपल्या वावरा खातीर तांकां वेंचून काडटा आनी बरो वावर, जेजूक गोवाय दिवपी वावर ते दोगूय करता. तांचो उगडास करतना तांची परब समरमता आसतना तांच्या जिविताची देख तुका आनी म्हाका एके भाशेन एक स्फूर्ती जाता, एक इन्स्पिरेशन जाता. कित्याक तांचे सारकेलें आमचें जिवीत आमी जिवंक भावार्थाक कोरण्या वरवीं भावार्थाक गोवाय दितली. जेजूची मेळ्ळोली खुशालकाय, जेजूचो मेळ्ळोलो अनुभव आमी दुसऱ्यांक वांटूंक आमकां आयच्या दिसाक ते देख दितात. जाल्यार तांचे विणवणेन तांचे मजतीन हीच कृपा आमकां हे पवित्र मिसाचे भेटेंतल्यान जोण एकल्याक मागून घेवया. भेटोने वेळार गायन गावुया. सर्वेस्परा मानून घे. C33 page 42. C33 page 44. Survespora manun ge amchi dara. Survespora manun ge amchi dara. Kunani utmo dukadita Baba. म्हज्या भवमडेनो हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पत्वेदार देवा बापाक मानता तसलें सांगून मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी किल्में प्रितीच्या बापाक भाग्यवंत फिलीप आनी जाकोब हांचे पोरबे सुमयार आमी तुका वोगतांव ती देणी तूं स्विकार कर. कोश्टां दोगदांक सांपडल्यांत ती आमच्या भावां भयणीची सेवा करून आमचो धर्म नितळ निर्मळ मोगाची भोक्ती जावं दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्परा पवित्र बाबा, सर्व पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थाय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या सासणीक कवळे तुजो हीण तूं कधीच सांडिनाय, पूण भाग्यवंत धर्मदुता वरवीं निरंतरी तो राखताय. तुजी पवित्र सभा चलोवच्याक तुज्या पुताचे प्रतिनिधी तुवें तांकां केलाय आनी तुज्या हिंडाचे गवडी तांकां नेमलाय. देखून आतां देवदुतां बरोबर सर्गीच्या सर्व दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन एका स्थळ्यान आमी गायता. पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्पर तूं, सर्ग आनी संवसार बोल्या तुज्या वैभवान. उंच सर्गेंत तुका सय सय, सर्वेस्पराची नांवीं येता ताका सय, उंच सर्गेंत तुका सय सय. बाबा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सुखवेचे आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो म्हटलो, तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळे, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर तुमची.
तेच पर्यंत वर्सां थंयसर काल्स घेतली तुका नव्याने तीन वस ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळे तुम्ही समेज घेयात आनी आदले पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांची भोगसणे मेळचे तुमचे बसत आनी समेज मनशां बसत तें वारवतून हे म्हज्या उगडासा करात Pavarta Sugut Purgutiyam, Jesu Melo, Jesu Chivonzala, Jesu Novian Yetolo. Bapa, Jesuच्या मरणाचो आनी पुनः जिवनपणाचो आमी भक्ती पडी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडोवण्याची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाजता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पर आख्खे प्रेतमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा फिलीप नेरी आमच्या गवंडी बापा सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वडय पुनः जिवनपणाचो बोरवांचो धरून मेल्यांत ती आमच्या भावां बरींची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तां तुजे पोरसोळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आम्हा समेस्तांची वेदी भोंवतून एकठांय जाल्ल्यांची हे पवित्र मिसाचे भेटेन आपल्या घरांनी रावून वांटो घेतल्यांची दया कर म्हण आमी मागता अंकुवार मारे देवाची मायेच सांगात तिच्या पोती बागयोन झुजे बागयोंत धरून दिता आमचो आस्कारी बागयोंत मिंगेल आनी सर्वकांनी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपत्वेदार बापा सर्वंधन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमेन भावमरेनो जो अनुभव देवाचो आमकां मेळ्ळा जी खुशालकाय देवान आमकां फावो केल्या ती आमी घडटा ते भाशेन दुसऱ्यांक वांटपाचो प्रयत्न करता जो भावार्थ आमकां आसा तो कोरण्यांतल्यान आमी जिवंक जाता तितले प्रयत्न केल्यात आनी करतात आनी हें करूंक तोच जेजू आमकां आपली कुरपेन भरता आदारान भरता आशिर्वाद तो आमकां फावो करता ह्या वेळार भावार्थाच्या देण्या खातीर ताका अणभवलेल्या ही खुशालकाये खातीर आनी ताचे बरोबर दुसऱ्या साबार देवाच्या बरेपणा खातीर जेजून शिकयल्या मागण्यांतल्यान देवा बापाक आर्गां दिवन बरोबर म्हणुया आमचे बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज्य आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान संवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडूंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवांशान ओतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकृतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दुतांक म्हळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावरताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जशी येता आनी रासोर चलयताय ससनाच्या ससनांक सोमेची शांती सदा काल तुमचे सोफी आसूं एकामेकाक शांती दियात देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी
ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक पयलीं सगळीं आमी सुभागी. सोमया तुवें म्हज्या भितर येवचें हें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मागणे सोर पदवेदार आनी काकुसारा देवा तुजे आख्खे रोसणेचो तूं प्रेमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेकाल कोश्टवतेल्या बसत तुका आमी प्रार्थनाक उबारता. ती कोणायन आयकून घे. यावचीत सुरू जाल्ली पेस पिडा नियंत्रणाखाल येवंक हे पिडेक लागून दोगदोगतेल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबाक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरची येता. हे पिडेचेर अभ्यास करून विज्ञानांनी एक व्यासीन सोदून काडलां. त्या मनशा कुळाक गुणादीक पडल्यार पुरो म्हूण तुज्या लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. आमी मागता क्रिस्त आमचे सुम्या वरवीं. आमेन. प्रार्थया. भोवमोगाल बापा, आमी घेतला त्या क्रिस्त प्रसादा वरवीं आमची काळजां निर्मोळ कर. अशें तुज्या धोरदूता फिलिपा आनी जाकोबा बरोबर तुज्या पुताक देखून तुका ओळखूंक आनी सासणाचें जिवीत जोडूंक आमी पावूं. उपकार आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सगळें आसूं. सोर पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. वचून यात जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार शेवटाक गायन गावया. सर्वेस्पराक 82 E10 page 82. Service for